आयज जे युनियन मिनिस्टरान निर्मला सीतारामन जे फायनान्स मिनिस्टर आसा जे बजेट प्रेझेंट केले 2025-2026 ह्या बजेटा भितर नुस्तेकाराक ₹1 बी फायदो ह्या बजेटान दिवंक ना। आता ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट यांचो फोकस आयज मरीन फिशरमॅन्स तांकां आयज काबार करपाक चिंतलें हांव अशें दिसता आनी फकत फोकस जे नॉन फिशर एक्वाकल्चराक आयज केलेलो आसा। आयज पळयलें जाल्यार जे बेसिक कस्टम ड्युटी जे 30% आशिल्ले हे 5% देंवयला फॉर फ्रोजन फिश पेस्ट आणि जे कस्टम ड्युटीज जे हायड्रोलायसेट म्हणून मॅन्युफॅक्चर जे करता पळय फॉर फिश आनी श्रिम्स फीडाक ते 15% आशिल्ले ते 5% देंवयला कस्टम ड्युटी। आता हे कित्याक हे फकत एक्वाकल्चर फोकस करपाक आणि जे नुस्तेकार जे भाव आसा ते थडपडटा। आयज एक साइड श्रीलंकाची नेव्ही येवन आमचे फिशरमॅनाक अरेस्ट करता, पाकिस्तान नेव्ही येवन आमचे फिशरमॅन अरेस्ट करता, चायनीज बोट येता आमच्या EEZान येवन नुस्तें मारून नुस्तें काबार करता आणि दुसरी साइड जे इलिगल फिशिंग जाता, जे बुल ट्रॉलिंग जाता, हाय स्पीड फिशिंग जाता, LED लाईट फिशिंग जाता, हे सगळ्या कारणा खातीर आयज आमचे फिशरमॅन पयस पयस वचपाक लागले आणि ह्या कारणा खातीर जी पळय सबसिडी पळय वाडोवपाक जाय आशिल्ली, जी पेट्रोल आसूं, डिझल आसूं या केरोसीन आसूं, ते आयज ह्या सरकारान वाडोवंक ना। आता ह्या बजेटीन फोकस पळयला जाल्यार गव्हर्नमेंट म्हणटा आता की EEZ आनी हाय सी आमी हुंय फोकस करतले आनी फिश हार्वेस्टिंग करपाक। ह्या सरकाराक आमी सांगपाक सोदता की ऑलरेडी आमी 4 मिलियन मेट्रीक टन ऑफ फिश करता, तेय आमी जुवेनाइल फिश धरता, थोडे जुवेनाइल फिश आसा, अनरेग्युलेटेड फिश आसा आयज जोरी आमचो फोकस हाय सी आनी EEZान उरलो जाल्यार आमी आयज कमर्शियल फिशिंगाक फोकस करतले, जे इंडस्ट्रियल फिशिंग ते येतले आणि आमचे फिशरमॅन पारंपरीक फिशरमॅन पळय आसा ते स्मॉल स्केल फिशर आहा पळय ते सोंपतले। सो ह्या कारणा खातीर हांव युनियन मिनिस्टराक मागता की जे नुस्तेकारांक, जे इंडियेचे नुस्तेकारांक, गोयचे नुस्तेकारांक जे त्रास जाता डे टू डे बेसीस, मंथली बेसीस, जे पर्यावरण जे इलिगल फिशिंग जाता हे बंद करपाची आयज एक सिस्टम हाडपाक जाय। न्हू फकत फोकस हाय सी या एक्वाकल्चर या अंदमान आनी निकोबार आयलंड थिंगाय आयज नुस्तें काबार करपाची प्लॅनिंग हे सरकारान केलेलो आसा आनी आमी एज नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम आमी अलिबाग 13 to 16 आमी एक जनरल बॉडी मिटींग आपयतले। थिंगा 8 स्टेटीचे लोक या मिटिंगेक हाजीर जातले आणि आमी जे गोंयचे जे इंडियेचे नुस्तेकारांक जे त्रास जाता, जे इश्यूज आसा ते डिस्कस करतले आणि फुडले एक वर्स आमी कशें चड व्हड मुखार व्हरपाचें काम आमी थारायतले। कित्याक एक साइड सागरमाला, दुसरी साइड जे दी फिशरीज डिपार्टमेंट जे विच इज सपोज टू फोकस ऑन fishers is focusing on non-fishers and this is leading to displacement of the fishing community of India. So I appeal to the union minister and to the state chief minister that issues of the fishers, of the marine fishers has to be addressed by the union minister at least in the next upcoming budget.